केंद्र सरकाराची समिती आयज सावन गोयच्या पर्यावरण संवेदनशील वाठारांतल्या गांवांची पळोवणी करतले। 70 ते काणकोण मेरेनच्या गांवांक ही समिती भेट दितली। पर्यावरण संवेदनशील वाठारांतल्यान 21 गांव काढून उडोवचे म्हणून समिती कडेन मागणी केल्या अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। अस्तंत घाट वाठारांतले आमदार आनी समितीच्या वांगड्यांची ह्या विशयाचेर दोनापावल हांगा बसका जाली। हे बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयताले। आज इको सेन्सिटिव्ह विलेजीस झोन किंवा डिक्लेअर करपा खातीर जी कमिटी आयला तांच्या बरोबर मिटींग आशिल्ली। तांच्या बरोबर डिस्कशन हांव एनवायरमेंट मिनिस्टर MLA गणेश गांवकार आनी बाकीची सगळी गव्हर्मेंटची टीम जी आमी कमिटी काडल्या ती कमिटी एंटायर ही तांच्या बरोबर मिटींग जाली, डिस्कशन्स जाले। फाल्यां ते फिल्डार वतले। आमी रिकमेंड केला 21 विलेजीस ड्रॉप करच्यो, त्या खातीर फाल्यां सगळें डिसायड जालें। पण ताज्या उपरांत ते मागीर डिसायड करतले। पण ते फिल्डार वचून टोटली तेचे कडल्यान प्रेजेंटेशन घेतलें आनी देन दे विल डिसायड। सो 21 नांवां सांगिल्लीं तितूंतल्यान अजून कांय डिसिजन जालें? ताजेर आफ्टर ऑल ते तेंचेर डिपेंड आसता। ते प्रॅक्टिकली ते पळयतले क्रायटेरिया प्रमाणे। आमचो डिमांड आसा तांच्यांनी ड्रॉप करच्यो। खंयचे विलेज वेगवेगळे आसा। आमी सकाळीं डिक्लेअर केला ऑलरेडी फ्रॉम द 70 टू काणकोण पर्यंत अशे वेगवेगळे विलेजीस। फाल्यां विजीट खंयची फाल्यां वेगवेगळे कडेन विजीट करतात। डिपेंड। थँक्यू।